4-5 दीस जर आमी पळयत जाल्यार खास करून साऊथ गोवाक जे पुलीस डिपार्टमेंट गोंयकाराक जेन्ना डिस्ट्रेसान आसा किंवा मनीस एक त्रासान आसा तेन्ना वाचयता म्हणटा तो पुलीस डिपार्टमेंट. फाल्यां समज जर म्हाका कोणें त्रास केले जाल्यार फर्स्ट थिंग आय वील डू इज डायल 112. मनीस डिस्ट्रेसान आसतना पुलिसाक फोन करता बिकॉज वी हॅव फेथ दॅट पुलीस वील प्रोटेक्ट अस. पूण आज ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर टायम आमी पळयत आसा की आज खंय तरी पुलिसाचेरूच अटॅक जाता. आतां जी घटना काल म्हणल्यार काल फातोडेर जी जाली सकाळी 3 वरांचेर हे बीजेपीचे गुंडा राज्य म्हाका दिसता वास्कोन आमकां दिश्टी पडटा. 7 लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले ह्या मारहाण जे जाले ते एक्यूज हे जे आतां एक्यूज गेले ते सो तातूंतले म्हाका दिसता 6 जाणांक धरल्या. एकटो शिवा म्हणटा तो म्हाका दिसता अजुनी मेळूं ना काय फरार आहा काय एब्सकॉन्डिंग आहा वी डोंट नो. पूण जी घटना जाली ती म्हाका दिसता इट्स व्हेरी निंदनायक. वी कंडेम वॉट हॅज हॅपन्ड. पुलिसाचेर अटॅक हो जावपा जायना. आतां जेन्ना आमी डिस्कशन केलें तेन्ना कळून येता की सँक्शन स्टाफ फॉर दीस पुलीस स्टेशन वास्को इज 14 PSI. इन्फॉर्मेशन अशी आहा की 2च PSI म्हाका दिसता सध्या आसा. 12 PSI ना ते बीन ज्युनियर. लेडी PSI आय थिंक 4 सँक्शन इज देर. तातूंत 2च आसा आनी 1 सिनियर. आतां तुमी म्हाका सांगा की जेन्ना स्टाफूच ना तेन्ना कशें हे पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाचें. म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान हाचेर उत्तर दिवपाक जाय की पयर आमी असेंब्लीच्या अधिवेशनान पयले हांवें फाटल्या प्रेसानूय काडिल्ले की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आज पुलीस स्टेशन इज अंडर स्टाफ. सो हाव यू एक्सपेक्ट द पुलीस ऑफिसर्स to act when there are no staff, required staff. So I think this shows that this government is not serious. 14च्या जाग्यार ताका 2 PSI दिल्या आणि हे पुलीस स्टेशनाक PI असो DYSP असो हांगा फोंडा घालता. आय थिंक द इन्सिडेंट जो जाला 3 इन्सिडेंट जाले. हाज्या पयलीं तिळामळारूय एक इन्सिडेंट जाल्लो. एका PCचेर थंय अशीच ताका मारिल्लो आणि आय डोंट नो वाय पुलीस वेंट स्लो ऑन दॅट केस. DYSP कडेन आमी उलयला. DYSPन सांगला की आपूण रेजिस्टर केला अँड आय वील नॉट गो लूज ऑन दीस केस म्हणून ताणें सांगला. एज अ ओपोजिशन पार्टी आवर लीडर ऑफ ओपोजिशन हॅज ऑलरेडी स्पोकन येस्टरडे नाईट. वी हॅव टोल्ड देम दॅट वी वील स्टँड विथ यू. काँग्रेस पार्टी वील स्टँड विथ द पुलीस डिपार्टमेंट. कित्याक पुलिसाचेर जर हल्लो जाला आनी हल्लो करपी कोण म्हाका एक समजना. हो आतां वास्कोचो आमदार, हो फोटो म्हजे कडेन पावला. वास्कोचो आमदार जातून तो केक कापता तो दिश्टी पडटा. हो शिवा म्हणटा तो ताच्या लेफ्टाक आहा आनी हो राजा म्हणटा तो लेफ्टाक. राजाक अरेस्ट केलो. सो हो आय थिंक 1 एक्यूज इज स्टील मिसींग. सो लोकप्रतिनिधी वास्कोचो जाका लोकांनी निवडून हाडला लोकांचे बरें जावचें म्हणून, अन्याय जावचो न्ही म्हणून लोकांचेर, म्हाका दिसता ह्या दाजी साळकाराक हांगा धरून हाडचो. ना जाल्यार दाजी साळकर इज प्रोटेक्टिंग दीस पर्सन. आय वॉन्ट टू आस्क द चीफ मिनिस्टर की तुझे आमदार वास्कोचे आमदार बीजेपीचो हाव दीस गुंडागर्दी तो पेट्रोलिझम करता. दीस केस इज व्हेरी क्लियर विथ दीस फोटोग्राफ. इट इज क्लियर दॅट बीजेपी गोंयान गुंडागर्दी वाडयता. बीजेपीचे आमदार ह्या असल्या लोकांक प्रोटेक्ट करता आणि हांकां because when we discuss, it looks like prima facie they were high on alcohol or drugs. I don't know whether once the report comes we'll come to know. But ज्या हिशोबान थंय पुलीस आयलो, PCR आयली आणि पुलिसाकूच मारले, it looks that they were high on drugs or they were high on alcohol. आता वास्कोच्या शहरान इतर मुर्मुगांव हांगा ड्रग्साचे इतले प्रमाण वाडलां की मनशाक एकदा सेन्सूच उरना की तो आपूण कितें करता ते. So I think these all drug cases is all linked to this. हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे पॉलिटिकल आमदार आसतले किंवा हे मिनिस्टर यांचे लोक आज आर इन्वॉल्ड इन दिस गुंडागर्दी. वी कंडेम द एक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. दिस इज व्हेरी बॅड की आज पुलिसाचेर अत्याचार, पुलिसाचेर आज अटॅक जाता, पुलिसांक मारता. सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर इज बिझी
इन मॅनेजिंग हीज चेअर तो आम्ही पळयता की परत फक्त दिल्ली धांवता हाजी खुर्ची वाचोवपाक ताजी खुर्ची वाचोवपाक. आय थिंक देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम इन गोवा. चीफ मिनिस्टर हेज टू आन्सर दॅट वास्को पुलीस स्टेशनाचेर सँक्शन 14 आसतना 2 PSI कित्याक 12 PSI केन्ना तूं फुलफील करतलो. लेडीज 4 ज्यो आसात त्यो उरिल्ल्यो हांगा सध्या 2च आहा. वेन यू आर गोइंग टू फुलफील दीस 2? I think this shows that the BJP government is not serious. They are creating a situation for law and order collapse. When you imagine एक police स्टेशनाचेर जेन्ना required staff ना तेन्ना obviously law and order collapse जातलेच. So BJPन हे law and order आज गोंयचे collapse करपाचे तांणी हे षडयंत्र रचयला आणि गोंय आज पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना सेफ ना, पुलीस ऑफिसर जेन्ना सेफ ना तेन्ना गोंयकार सेफ ना. तो इन्सिडन्स काल 3 सुमार सकाळी जाला आणि आम्ही त्याच्या नंतर आम्ही एज अ काँग्रेस पार्टी आम्ही वास्कोन प्रेसूय घेतलो. प्रेसा नंतर कळून येयलें की तो आमदाराचेच मनीस असलेले भितर आणि खंय तरी त्याचो पर्सनल फोटोग्राफर हितूर आसलेलो आणि ताका अरेस्ट केलो. पयलेच म्हाका दिसता फर्स्ट वन तो आसलेलो आणि ताका अरेस्ट केलो. म्हाका हो आमदार हो वास्कोचो दाजी सालकर आसा पळय तो हांगासर कित्याक येयल्लो काय, कोणाक सोडपाक गेल्लो, तेजो PA सकाळी 7 गेलो आनी हो एका गेलो. कितें करूंक सोदता तो, तांकां प्रोटेक्ट करूंक सोदता म्हाका कळना. थोड्याशा खातीर आख्ख्या मंगुराचें नांव पिड्यार जाता, आख्ख्या वास्कोचें नांव पिड्यार जाता. हितूर वास्कोन खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लो आसा आनी तो इतलो देखावो दाखयता लोकांक की आपूण तो मी नवेच. तें कळना. तो दाखयता एक दात आनी खावपाचे दात दुसरे हत्तीचे तेजे. म्हाका खबर ना तो कितें करूंक सोदता. तो म्हाका दिसता येता त्या 27 तेका लोक दाखयतले. लोक व्हॉट्सअपाचेर पळया तुम्ही फूल वास्को ग्रुपान व्हायरल जाल्ले हे फोटो आसा आणि तेजे तेका इतल्या लोकांनी फोडला. तो मी नवेच. आता सुद्धा तो म्हणटलो आता समजा प्रेस घेतलो तो प्रेसा शिवाय आणि तेजे कडेन काय ना येता आनी तो दिसता लोकांक टीव्हीर बरो दिसता. तो दिसता आपूण साधू संत कसो दिसता पूण भितरल्यान लोकांक इतलो त्रास करता तो. हांव तेका सांगूंक सोदता की असले करनाका. स्ट्रेट गेम खेळ. वास्कोन खेळटा स्ट्रेट गेम. आमी 27 झगडया इलेक्शन पूण लोकांक त्रास करनाका. लॉ अँड ऑर्डर पिड्यार करनाका वास्कोन. हेज्या पयलीं खुबशे आमदार जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले पूण असले केन्नाच जावंक ना जे आतां आमकां पुलिसांकूच मार पडटा, जे आमकां लागून प्रोटेक्ट करता, आमच्या भयणीं खातीर प्रोटेक्ट करता. आतां आनी म्हाका दिसता गणपती आसा वास्कोचे चडशे वास्कोकार पेडण्या सेटल जाल्ले आसा आनी खंय तरी सेटल जाल्यार खाली जाता. आमकां तेंचेर डिपेंड करून आमी वयता. हितूर म्हाका दिसता रिस्की आसा हे फावट आनी आमच्या चिफान सांगल्या त्या प्रमाणे हांगासर 12 PSI गरज आसा. 4थी पयली डेप्यूट करपाची गरज आसा तेंच्यांनी हे PSI. नाजाल्यार आनी कितेंय जावपाक शकता. लास्ट टायम आनी एका कॉन्स्टेबलाचेर खंय तरी बियर मारून हल्लो जाल्लो आसा. लास्ट टायम बायणा बिचारूय 2 गँगा मध्ये जाल्लेले आसा. बॅक टू बॅक जायत आसा. ही कसली कितें आमी खंयचे हितूर आसा ते कळना. तेका लागून हांव मागता आमच्या LOP लिडरा कडेन तसोच आमच्या पार्टी चीफ तेका सांगतलोच की कितें तरी करपाक जाय हेजेर नाजाल्यार वास्को आमच्या हाती भायर वयतले. ज्या प्रमाणे इन्सिडंट जाला ती सिच्युएशन इज व्हेरी अलार्मिंग. आम्ही DYSP कडे अशें सांगले की ह्या दिसांनी जे थोडे मिडियाचे न्हय ना देर आर ग्रुपिजम आसा. मांगरान एक ग्रुप आसा आनी बायणा एरियन ग्रुप जाता तेंच्या भितर क्लॅश जायत वयता, खुबशे झगडी जायता आनी ते मागीर खंय तरी इंटरफियर जाता. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स मागीर तेंच्या भितर ते सॉर्ट आउट जाता. पण हो इशू आयज हाती भायर गेल्लो आसा. सकाळी 3 सुमार जे इन्सिडंट जावप आनी जर आमच्या गोंयकारां भितर आमच्या भितर भंय निर्माण जाला लोक भायर कशे सरतले. आयज ल्हान भुरग्यां भितर बायलां भितर एक अशें जर सिच्युएशन जर क्रिएट जाय जाल्यार वास्को भितर फियर जाला. नॉट ओन्ली इन वास्को ऑल ओव्हर गोवा. जाल्यार आमी DYSP कडेन उलयतना सांगलें की पयलीं एक पेट्रोलिंग सिस्टम करताले त्या भाशेन करपा. तो DYSP सांगलें की बीच सिस्टम लावूंक जाय आनी कन्सर्न एरिया आमी सांगलें की ताका करपाचें आनी DYSP सांगलां की आय वील टेक केअर आमी ते करतले म्हणून आमी अपील लोकांकूय करता की यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. तुमी सांबाळून रावा. वी हॅव टू बी व्हेरी अंडरस्टँडिंग आनी कोऑपरेटीव. आमची हार्मोनी आमी सांबाळून दवरपाची आहा. तशेंच हांव सांगता की आमचो सप्ता जावन गेलो. सप्ताचे एक बी इन्सिडंट जावंक ना. सगळे बऱ्या भाशेन दाम बाबाच्या अंडर सगळ्या लोकांची सिस्टमॅटीक सगळे कास्ट रिलीजन सगळे लोक एक कडेन येयले आनी केदो व्हडलें सेलिब्रेशन जालें. हांव दाम बाबा कडेन आमी वयतले आनी सांगतले रिक्वेस्ट करतले की बाबा आतां हें सिच्युएशन हाती भायर गेल्लें आसा. आतां तूंच आमकां प्रोटेक्ट करूं शकता आनी तुज्याच ब्लेसिंगेचेर आमी सगळ्यांक तूं आमचें संरक्षण करतलो आनी आमचें रक्षण करतलो. देव बरें करूं. टेल द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑल्सो की जेन्ना हांकां पुलिसाक भिरान ना आतां लोकल पब्लिकाक कितें भितले. दिस इज ऑलमोस्ट गोवा इज ऑन द वे टू बिकम लायक अदर स्टेट्स लायक
ते कोणी सांगले ते दिवाळी की मिर्जापूर जातले. सो दिस इज लॉ अँड ऑर्डर इज कम्प्लिटली कॉल आणि हिंका भिरान ना, पुलिसाची भिरान ना. सो लोकल पीपल आणि सादे पब्लिकाक त्यांनी भिवपाकूच ना. ऑन वॉट बेसीस? इट्स ऑन द बेसीस ऑफ पॉवर, बॅकअप ऑफ MLA ऑर अल्कोहोल ऑर कितें तरी बॅकअप आहा की तांकां भिरान ना कोणाची. सो द गव्हर्मेंट हॅज टू वर्क ऑन दीस थिंग आनी हे जे सारखे कंट्रोलार हाडपा जाय, नाल्यार गोवाचो नांव सारको आमचो हे जातलो. दीस लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम दीस स्ट्रिक्टली यू टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस. पळय गोंयान दिसता सगळ्या लिडरांनी आपले जे व्यू मांडल्या ते एक गोष्ट क्लियर आसा की आज खंय तरी गँग वॉर वाडल्या. आमी फातोर्डान पयलें, फातोर्डेच्या गांवान थंय हल्लो जालो, हांगाय रेग्युलर आसता. म्हाका दिसता समवेर तो म्हणटा तशें की आज लोकांक पुलिसाचो कित्याक पुलीस जेन्ना एक्ट करपाक वता पळय तेन्ना खंय तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स येता, वेदर इट इज लोकल MLA ऑर द मिनिस्टर. म्हाका दिसता एक PSI स्वप्नील हो हांगा जेन्ना पयलीं आशिल्लो वेन ही वॉज स्ट्रिक्ट आनी जेन्ना तो कडक कारवाई करतालो तेन्ना आमदार इंटरफियर जावन ताका माफी मागपा लायता. सो आय थिंक असले पुलीस ऑफिसर स्वप्निला सारखे हू हॅव बीन वर्किंग हियर, आय थिंक चीफ मिनिस्टर हॅज टू प्रोटेक्ट देम, नॉट युअर MLA. कित्याक तुजे MLA हे आज गँग वॉर वाडयता, गुंडागर्दी वाडयता. सो वाय अ ऑफिसर लायक स्वप्नील वॉज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हियर हाजेरूय म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगचें पडटलें. कित्याक तो चड कडक काम करतालो म्हणून काडलो काय आमदाराच्या अगेन्स्ट वतालो म्हणून काडलो. म्हाका दिसता दीस रेजीस सिरियस क्वेश्चन इन द पीपल्स मायंड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.